दोन बाब पयर असेंब्लीन हें आसलें डिस्कशन आसलें की अबावट ग्रावंड स्टेडियम येवपा आसता ते एक्चुअली कितें तेचें खरें हें आसा खंय येवंक शकता तें सध्या इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाचो चर्चा सगळे कडेन चालू आसा पूण सांगपाक सोदता की इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जो गोवा क्रिकेट असोसिएशनान प्लॅन केला तो आमी इनिशियली धारगळे हांगा केल्लो चालू आशिल्लो आनी धारगळे हितून आमी सद्या आजचे तारखेर आमी धारगळेच प्लॅन केला आनी आमी हेजे मुखार आतां आमी कितें प्लॅन करतले ते आमी नेक्स्ट आतां मिटिंगेन आमी ठरयतले त्याच बरोबर सरकारानूय म्हणलां की आमचे कडेन कम्युनिकेट करतले वीच आम एक्सपेक्टेड आमी काही दिसांनी गव्हर्मेंटा कडेनूय बीन डिस्कशन आमी ह्या संदर्भान घेतले सो तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें म्हणल्यार आमी सांगपाक शकता पूण एज ऑफ नाव म्हाकाय अशें दिसता की धारगळेच आमी कंटिन्यू करपाचो आमचो विचार आसा कारण थोडे फायनान्शियल कन्स्ट्रेंटूय बी आसा कित्याक आमी थोडो खर्चूय केल्लो आसा पूण फायनली गव्हर्मेंटाकूय तितकोच कॉन्फिडन्सान आमकां घेवन तो ग्रावंड गोंयान हाडपाक जाय सो गव्हर्मेंटाचे जे कितें विचार आसा तेय आमी कन्सिडर करतले आनी ते बिचोले म्हणले पळय तेंच्यांनी तो तुमचो समज स्टेडियम जाल्यार आनी कितें प्लॅन आसतलो ना बिचोले आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाकच जाय कित्याक बिचोले जे मावळिंगेन जी जागा आसा ती आमची गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची ती आमी विकत घेतिल्ली आमची जागा सो थंय बीन आमी तो मोकळो जागो जो आसा तो आमी तसो वेस्ट करचे ना थंय आमी कितें तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाचोय आमचो प्रयत्न आसा आनी आतां येता त्या काही दिसां भितर तेजेरूय आमचें डिसिजन जातलें एक तर आमी PPP बेस्डाचेर आमी सपोज जर आमच्यान पॉसिबल जाता खंयच्योय पार्टी जर इंट्रस्टेड आसा जाल्यारूय आमी तो ग्रावंड आमी करपाक मुखार आमी ऑपॉर्च्युनिटी दितले ना त्या भायर आमी गव्हर्मेंटाचें कितें सांगणें आसा म्हणजे गव्हर्मेंटाचो जो कितें विचार आसा मावळिंगे ह्या बाबतीन सो तांचो विचार कन्सिडर करून आमी मुखारलें कितें तें डिसिजन घेतलें आनी GCA डोमेस्टीक क्रिकेटी बाबतींत कितें स्टेप्स घेता डोमेस्टीक क्रिकेट ऑर तशें कितें आसता डोमेस्टीक क्रिकेट तुमकां सांगपा म्हळ्यार आतां आमी स्कूल मॅचीस आमी घेवपाचें आमी थारायलां आनी ऑलरेडी सगळे स्कुलांनी गोंयभरच्या स्कुलांनी आमी ऑलरेडी लेटराय सर्क्युलेट केल्या की पार्टिसिपेट जावपाक अंडर-16 वुमन्स आनी मेन्स दोनी म्हणल्यार दोनी हितून आमी रोखडेच आतां काही दिसां भितर एक दोन वीक जातकीर आमी तो टुर्नामेंट आमी गोंयभर सुरू करतले स्कूल लेवल पूण ताका ग्रावंड्स बीन कशें कितें ग्रावंडाचे तुमकां सांगपा म्हणल्यार ग्रावंडाचे आमकां थोडे कन्स्ट्रेंट आशिल्ले कित्याक आमचे कडेन आतां फूल डोमेस्टीक सिजन सुरू जातलो वुमन्सय जातलो मेन्सय जातलो प्लस आमचे प्रिमियर डिविजनय सुरू जाता डिविजन मॅचीस ग्रुप A ग्रुप B डिविजन A डिविजन ह्योय मॅची सुरू जाता त्या संदर्भान ग्रावंडाची थोडी आमकां कमतरता आसा ना अशें न्ही पूण त्याच खातीर आमी SAGकूय आमी लेटर केलां आतां फॉर एग्जाम्पल आमी कुडचडे असो SAGचो ग्रावंड आसा सो हांव लोकल MLA आमचे PWD मिनिस्टर निलेश बाब काब्राल हांचे कडेन उलयल्लो तेणें म्हाका हें केल्लो की तांचोय सपोर्ट आसा आमकां की तेणेंय म्हणिल्लें की आपुणूय SAG कडेन उलयतलो आनी तो ग्रावंड आमकां दिवपाक मदत करतलो सो एक अशें बाकीचे जे आमी SAGचे जे ग्रावंड आमी जे लेटर केले सो थंयचे थरावे जे स्थानीक जे आमदार आसा तांच्यांनी मातसो इंट्रस्ट घेवन सपोज जर आमकां हेल्प करपाक जाता जाल्यार तो SAG कडेन उलोवन थंयचो जो त्या वाठारांतलो ग्रावंड आमकां दिवपाक मदत करची जशें आतां निलेश काब्रालान म्हाका पर्सनली सांगिल्लें की आपूण कितें जाय तो हेल्प करतलो म्हणून सो तेजे हांव परत तांकांय परत विनंती करता की तांणी बीन आतां जें लेटर केलां तेजेर आमकां मातशें थोडें पॉझिटिवली आमकां तो ग्रावंड दिवपाक मदत करची सो दॅट आमकां डोमेस्टीक क्रिकेट जी आसा ती सुरळीत जातली आनी एक ग्रावंड अवेलेबल जाले कारणान आमकां ज्यो मॅचीस आसा त्यो आमकां घेवपाकय इजी जातलें सो तुमी म्हणटात की SAG समज तुमकां हेल्प गावता जाल्यार तुमकां डोमेस्टीक क्रिकेटीक खूब फायदो जातलो खूब फायदो जातलो कित्याक आतां मेन कितें आसा की प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक वाठारान क्रिकेट ही खेळटात भुरगीं खेळटात सो स्कुलांय बीन आमचे सगळे कडेन स्कूल आसा थंय प्रत्येक स्कुलाचो ग्रावंड आसता असो ना सो त्या हितून आमकां SAGचे जे ग्रावंड आसा हेचे त्या जाग्याचे जे ग्रावंड आसा ते सगळेच आमचे ओनरशिपी कडेन इनफॅक्ट आमचे कडेन एक दोन सोडले जाल्यार आमचे कडेन तशें ग्रावंड ना ते सगळे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हेजे ओनरशिपीचे आसा सो ते जर ग्रावंड आमकां जर मेळटा जाल्यार आमकां थंय ते लोकल कित्याक अंडर-14 अंडर-16 भुरग्यांक चड ट्रॅव्हल करपाक पडचें न्हू ह्या हितून आमी तो ग्रावंड आमी तांचे कडेन मागता सो दॅट त्या भुरग्यां खातीर थंय ती सवलत जावची आनी टुर्नामेंटय बरो भशेन घडोवन हाडपाक आमकांय ती असोसिएशनाक मदत जाता म्हणून आमी तें लेटर केलां आनी एक गजाल आसा तुमचेर एक आरोप आसा की तुमी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्साचे तेंचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा सो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्साचो विशय आहा पळय तो सद्या तरी म्हाज्या टेबलार अजून कांय पावूना हांवेंनय खंय तरी न्यूजार वाचिल्लें जे आमचे GCAचे लायफ टायम मेंबर आसा तांणी आमचे करंट ट्रेजरर आनी एक्स सेक्रेटरी म्हणून ताजेर कितें तरी
2019 to 2022 ह्या कार्यकाळान कितें तरी मिसअप्रोप्रिएशन जालां म्हणून हांवें पेपरार हितून न्यूजार खंय तरी वाचिल्लें, पूण म्हाजे कडेन अशी ती कंप्लेन अजून पर्यंत पावूना. आनी म्हाका जशें दिसना की आतां कंप्लेन जाल्या सो पुलीस वील इन्वेस्टिगेट इट, आनी आमची कितें जर सपोज पुलिसांक मदत जाय जाल्यार आमी दितले, आमकां तसो कांय प्रॉब्लम ना. आनी सेकंड थिंग म्हाजे कडेन म्हाजे नॉलेजीन म्हाका अशी कंप्लेन ती अजून पावूना. ओके सो तुमी म्हणटा की तशें कांय आसपाना म्हणून? ना, हांव आसपाना म्हणल्यार आतां तो आमचो ट्रेजरर आसा, सो आतां हांवूय काय त्या मॅनेजींग कमिटीन नाशिल्लो, सो आमकांय तें कांय खबर ना जे तेणी कंप्लेनंटान कितें कंप्लेन केलें, ऑन वॉट बेजीस केलें तेंय बी म्हाका कांय खबर ना. फक्त हांवें पेपरार न्यूजार वाचिल्ली तितलेंच सांगता, कित्याक हांवेंय ती कंप्लेन इन डिटेल वाचूना. सो खंयची मिसअप्रोप्रिएशन कितें केल्लें तें म्हाका कांय खबर ना. सो त्या संदर्भान हांवूय चड उलोवपाकय शकना, कित्याक म्हाका ती सद्याक कितें कंप्लेन आहा ती इन डिटेलय म्हाका खबर ना. ओके. आनी ती लास्ट तुमी विचारपाक की स्टेडियमाचें म्हणलें की स्टेडियम आजून तुमी फॉर्म आसा की धारगळ जातलें? स्टेडियम फॉर्म आसा म्हणल्यार आज पर्यंत जी तयारी जाल्ल्या ती धारगळे जाल्या. आतां ती एब्रप्टली खंय तरी आमी स्टॉप करतले ना मुखार वतले कितें करतले तें आमकां सद्या तरी आमी त्या लँड डेव्हलपमेंटाचोय बीन आमकां खूब चॅलेंजीस आसा. पूण तेजे हितून आमी मुखार कशें वतले हें नेक्स्ट मिटींग जेन्ना आमची जातली, जेन्ना सरकारा कडेन मिटींग जातली तेन्ना आमी पिक्चर मातशें क्लियर जातलें, सो दॅट गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आहा तो कळटलो. कित्याक हेजे पयलीं म्हाका खबर ना की सरकारा कडेन कशें उलोवप जाल्लें कितें जाल्लें, कित्याक ज्यो NOCs ज्यो परमिशनां जी सगळीं कितें मेळटा ती सगळी गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा. सो आयचे तारखेर गव्हर्मेंटाचो विचार कितें आसा तोय बीन आमकां कन्सिडर करपाक जाय, कित्याक तांचो इंट्रस्ट म्हणल्यार स्टेटी खातीर एज अ स्टेडियम येवप हें तांकांय तितकेंच म्हत्वाचें आसा जितलें आमकांय म्हत्वाचें आसा. सो त्या संदर्भात दोगांच्या भितर जर तालमेल बरो उरलो जाल्यार तो स्टेडियम आमकां गोंयकारां खातीर रोखडोच उपलब्ध जातलो. सो तेजे खातीर गव्हर्मेंटा कडेन हें डिस्कशन करप हें म्हत्वाचें आसा. आनी मुख्यमंत्री स्वता इंट्रस्ट घेता हो स्टेडियम गोंयान हाडपाक, कित्याक इतकी वर्सां जालीं आमी स्टेडियम म्हणटा आनी आजून पर्यंत आमी तो म्हणजे अक्षरशः आमी पळोवना स्टेडियम कितें जालां, सगळे पेपराचेर आसा, पूण कसो तो आमी घडोवन हाडटले आनी तो कसो आमी बांदतले हाजेर सरकारा बरोबर उलोवप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आनी जेन्ना सरकार जर खंबीर आसा आनी सिरियस आसा आमकां सपोर्ट करपाक जाल्यार आमी रेडी आसा की कोणी तरी एक कडेन येवन तो स्टेडियम उबारपाक जाय, कित्याक इन्वेस्टमेंटूय खूब आसता. सो त्या संदर्भात आमकांय मातसो हेल्प जातलो, कित्याक परमिशनां ही सगळीं मेळपाक आमकां मातशी इजी जातलें.